गोवा फॉरवर्ड पक्षान आयतारा वेळी आपलो उमेदवार एंथनी बाबूश रॉड्रिगीस हांच्या कार्यालयाचें उक्तावण करून वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात केली। तशेंच येणावळीची इगर्जे कडेन म्हायती मागून भाजपा सरकार धार्मीक फूट घालपाचो यत्न करता अशें फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलां। आरडेक्स गुवाहाटी मडगांवच्यान मंदार नायक। आणि हांव सगळ्याक बरो खासांतल्यान देव बरो म्हणून इतलो तुमकां तुमी 4:30 हिंगा येवन रावली म्हणून आनी आमचो विजय उलोवपाक आहा आनी आमचे सिंबलरावान नांव तुमच्या सगळ्या मुखार आसतल्यार नवी दिशा गोंयच्या राजकारणात जेणे केले परिवर्तन हाडले आनी आमचे घट्टणकर उडयले ह्या बीजेपी। आमकां ह्या केपे बीजेपी बरोबर जे कोण रावले फक्त बीजेपी लक्षात दवरात। चोर करता तो चोर मालकियानच त्या चोरा भितर उडयतात पूण चोरा नळ्याचेर चडपाचो निसळ लायतात तोय बी तितलोच किरमी दवरात ताका तितलेच सकेस पडटा मारता तुमचे हे चोराक वयर घराचेर चडपा निसळ लावपी मनशाक तुमी विसरनाकात तांच्या लक्षात दवरपा जाय। फ्रांसीस डिसोजा हो सांगता की केन्ना सांगिका हे टीव्ही वाल्यांनी बेंजामिनाक इंटरव्यू मेळुना ताजो जर घेतला तोय तेच सांगपाचो हाका पॅरेट केल्ले आहा तो निलेश काब्राल सांगता साईबाबाची देवळाचेर नोटीस धाडली ती नोटीस ती नोटीस धाडल्या की जे पयशे तुमचे आयल्या हे पयशे आता एक्सेप्ट करनाका म्हणून ही नोटीस न्ही ही नोटीस इगर्जे कडेन मुद्दाम धाडल्या ही नोटीस ना धाडपा खातीर कायदो बदलपाची गरज आहा। आज माजनी एक्ट म्हणटा तो आमचो हिंदू देवळांक लागता फाल्यां आमच्यान तसलोच एक्ट क्रिस्तांव इगर्जे खातीर करपाक आमच्यान जाता खंयचीच नॅशनल पार्टी करची ना गोवा फॉरवर्ड करतली हांव तुमकां उतर दिता खंयच्याच इगर्जेक अकाउंट दिवपाचो करतलो पूण जावं तुमचो इगर्जेन अकाउंटूय दिलो ना देशभर बीजेपीचो एक प्लॅन चलता म्हणटा तो डिवायड द सेक्युलर वोट दुसऱ्या सायडीन ऑपोजिशन वोट आहा ताका डिवायड करप एक जागो दिवप ना आनी गोंयांत आम आदमी पार्टीक रिमोट कंट्रोल करून हाडिल्ली आहा डिवायड करपाक वोट आनी काय करपाक आनी हाजेर आमी गोंयकार कांय प्रश्न विचारता ते आमचे टॉपीक घालून तेन्ना फॉर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स अरे ऑनेस्ट पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें बाबूशी करप तूं ऑनेस्ट तो करप जालो जगाचे अशे लोक उलयतात की हे डिमॉनिटायझेशन जाल्ले काँग्रेसीन जर केले आनी बीजेपी जर ऑपोजिशनाक हाडली जाल्यार सरकार आसतनाच सरकार पडपाचो लोकांक रस्त्यार हाडून सरकार उडोवपाचें आनी आज शरद यादवान एक बरो स्टेटमेंट दिला काँग्रेस डज नॉट नो टू वर्क इन द ऑपोजिशन and the BJP does not know how to work in the ruling. This is the crisis that India faces. आज देशाचे संकट अशें आयला की जे लोक पाडे बुद्धीचे आहात तांकां सरकार आदार दिला तांच्या आनी ज्यांका ऑपोजिशनान राजकारणच करूंक कळना जे एअर कंडिशन कॅबिनान करतात ते ऑपोजिशन जाल्ले आहा।